This program is brought to you by Ajio. अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंत आयज परतून तुमकां सगळ्यांक एक फावट उर्बे भरीत येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान. गोंयच्या कांय असामान्य अशा कर्तूब केल्ल्या व्यक्तीं कडेन ही भासाभास जातूंतल्यान नवे पिळगेन स्फूर्त घेवची आनी आपुणूय तांच्या सारकोच जावपाचो हावेस बाळगुचो अशे तरेचो उद्देश घेवन ही माळ सातत्यान चलत आयल्या. अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. आयज आमचे मदीं गोंयच्या नाट्य क्षेत्रा भितर दोन तरण्या पिरायेचेर नाट्य निर्मातो, नाट्य लेखक, नाट्य अभिनेतो अशे तरेन वावर केल्ली अशी दोन व्यक्तिमत्वां आमचे मदीं आसात आनी ती दोनूय व्यक्तिमत्वां गोंयच्या नाट्य क्षेत्रा भितर ब्रँड नांव जाल्लीं आसात. आयज आमचे मदीं आसात बाय सुचिता नार्वेकार आनीक बाब राजदीप नायक. सुचिता बाय आनी राजदीप बाब तुमकां आमच्या ल्हान जाले म्हान ह्या माळे भितर येवकार. हालींच तुमचें नवें नाटक ताजो प्रिमियर शो जाला काल पयर राजीव कला मंदिरांत काणी नव्या युगाची. ह्या नाटकाच्या संदर्भात आनी एकूणच तुमच्या नाटकाची जे पॅशन आसा ताच्या संदर्भात आयज आमी भासाभास करपाचे आसात. पूण ह्या काणी नव्या युगाची ह्या नाटकांतलो एक ल्हानसो क्लिप पळोवया आनी मागीर आमी तुमच्या मुलाखती कडेन येवया. Twinkle, twinkle, little star, how art a star in the morning star, in the star, as far in the star. सुंदर तरेचे एक नाटक तुम्ही तुमच्या लेखनांतल्यान तयार जाला आनी राजदीप बाब तुमी तें रंगमाचेर हाडलां. पण राजीव कला मंदिरा भितर जेन्ना प्रिमियर शो जालो तेन्ना ऑलमोस्ट हॉल फूल आशिल्लो आनीक एक बरी प्रतिक्रिया, एक बरें नाटक, एक एकाडेमीक विशय घेवन विनोदाच्या माध्यमांतल्यान पूण एक गंभीर विशय हे दिवपी, संदेश दिवपी अशे तरेचें नाटक म्हणून सगळ्यांची प्रतिक्रिया त्या दिसाक आशिल्ली. कितें विशय ह्या नाटकाचो एकूणच हें लेखिका ह्या नात्यान तुवें सांगचें आनी राजदीप बाब तूं निर्मातो ह्या नात्यान की ताचे फाटलें प्रायोजन कितें ह्या विशया फाटलें किंवा नाटका फाटलें? विशय म्हळ्यार दर एका मनशाक लागपा सारको विशय आसा. खास करून हो पालकांक लागता. जरी तो भुरग्याचो असलो तरी तो पालकांक लागता कारण प्रत्येक पालकांनी पळोवचें. नवी शिक्षण पद्दत येता ती बी सादारण 36 वर्सां उपरांत. टिचर म्हळ्या उपरांत तुमकां तें खबरूच आसा. पूण तरी 36 वर्सां म्हणजे आमचो जी पिळगी आशिल्ली ती ह्या पयलींच्याच शिक्षण पद्दतीन आशिल्ली. सो ओके, त्या वेळाचेर काळ वेगळो आशिल्लो. आतां तांत्रीक युग आयला. शिक्षण पद्दतीनूय बदल जावपाक जाय आशिल्लो. म्हज्या स्वताचे भुरगे आसा. सो म्हाका दिसलें की म्हाज्या भुरग्या खातीर हांवें कसल्या तरेचें शिक्षण दिवचें. त्या वेळाची नवी शिक्षण पद्दत येता म्हणून कळ्ळी, ताजेर हांवें स्टडी केली. पूण ही पद्दत लोकां मेरेन पावची किंवा ती बऱ्या तरेन इम्प्लिमेंट जावची हो ह्या म्हणजे नाटकाचो उद्देश आसा. पूण तातूंत भितर फक्त म्हणजे कोणाकूय फाटल्या दिसांनी हांवें सांगलें ना नवी शिक्षण पद्दत येता ताचेर हें नाटक आसा जाल्यार कोणें म्हणलें हय फक्त ज्ञान दिवपी आसा जाल्यार आमी हें ना. पूण ना, भितर सोंसो कासव आसा. सो हांसता हांसता हळूच विचार करपाक लावपी अशें हें नाटक. एज अ निर्मातो म्हणून आनी तातूंतलो मुखेल पात्र म्हणून आमी फाटलीं म्हाका 25 वर्सां आमी कला चेतनाक जाता. आमी विनोदी नाटकाचो एक काळ सुरू केलो आनी आयज पळोवपाक गेल्यार गांवांनी कोंकणी नाटकां जाता. आयज कितलेशेच ग्रूप तयार जाला कोंकणी नाटकाचे. पुणून आमचो सुरवातीकूच आशिल्लो की आमी जेन्ना विनोदी नाटक दिता ते विनोदांतल्यान फक्त विनोद नासतलो, तातूंत एक कितें तरी मॅसेज आसचो. आनी तुमकां खबर आसतली की मनोहर पर्रीकारान जेन्ना लाडली लक्ष्मी काडली ते लाडली लक्ष्मी आमकां दिसलें, पुंडलीक बाबाक दिसलें की ही खरीच काळाची गरज आसा. त्या वेळार ताणें नाटक बरयलें आनी आमी ते गांव भर पावयले. माध्यम प्रश्न आयलो तेन्ना फिरंगी फाटात नांवाचें नाटक करून तो विशय भाशणांनी पावनासलो पण नाटकाच्या माध्यमांतल्यान पावलो. आनी आतां आमचे बाय जाल्या उपरांत सुचीचें म्हजें डिस्कशन ताचेर खूब जातालें की आमी जे पद्दतीन शिकल्या पळय ती कितें तरी चुकीची आसा. एक तर आमी ते शाळेक ताका घालप ना किंवा नवी पद्दत येवपाक जाय. आनी अशा वेळार 2020 नवी शिक्षण पद्दत आयली. ती जर लोकां मेरेन पावतली, आतां ती आयल्या पूण खूब लोकांचो असो भ्रम आसा की बाबा तें कितें आसतलें कितें असो भ्रम आसा. पूण तो कितें म्हणटा तेजेर सुचितान स्टडी केली. हांवें म्हणलें हें जर आमी नाटकाच्या माध्यमांतल्यान मांडलें जाल्यार आनी
होच विशय घेवन एक कॉमेडी धम्माल कॉमेडी करता करता पालकांक पटपा सारके मुद्दे घेवन आमी नाटक केलां आनी शिक्षण तज्ञ नारायणबाब देसाय हांकां पयलीं रिहर्सलीक आमी आपयले कारण हो विशय इतलो नाजूक आसा की ते वगीत कितेंय दाखोवपाक मेळना सो तेतूर कितें वायट आसा कितें बरें आसा कितें प्लस आसा कितें मायनस हें सगळें केल्या उपरांत आमी पयर तो प्रेजेंट केलो तातूंत तुमी एक साक्षीदार आशिल्ले आनी 2-3 दीस जाले इतल्यो बऱ्यो प्रतिक्रिया आसा की खूब लोक म्हणटा की ना थोड्यांनी सांगलें की आपणें जर हें नाटक पयलीं पळयलें जाल्यार आपूण भुरग्याक असोच फोर्स करतालो आपूण सांगता कितल्या पालकांक सांगलें मुद्दम नाटक वचून पळया म्हणून अशें तरेचें नाटक खरें म्हटल्यार प्रत्येक पालकान पालक शिक्षक संघान स्कुलांनी हें नाटक पळोवचें हे काल्या जात्रा खातीर नाटक ना हे पालक शिक्षकाक सोंपे पद्दतीन नाटकाच्या माध्यमांतल्यान हो विशय मांडपाचो प्रयत्न आसा एक भुरगो 10 वर्सां शिकता उपरांत आपल्या बोर्डाची तयारी करता 3 वरांनी पेपर दिता आणि त्या 3 वरांनी दिल्ल्या पेपराचेर आमी ताजें भविष्य ठरयतात आता मातसो विचार करूया समजा तो परीक्षेचो दीस त्या भुरग्याचो नासत म्हणजे ताजो मूड नासत किंवा ताच्या जिवाक बरें दिसना आसत किंवा घरात कितें वायट घडिल्लें आसत अशा वेळाचेर तो भुरगो परीक्षा कितें दितलो हांव तर अशें म्हणन की गोंय शिक्षण खात्यान आसत किंवा SCRT सारक्या संस्थेन आसत किंवा समग्र शिक्षा अभियान आसा आमचे कडेन अशें आनी खेरीतपणान म्हालांनी अशे तरेचे प्रयोग शिक्षकां खातीर पालकां खातीर आयोजीत करपाची गरज आसा आनीक म्हाका दिसता की हें जें नाटक उबी जालां काणी नव्या युगाची ताजें क्रेडीट लेखक म्हणून तुका दिवचे परस निर्माता म्हणून तुका दिवचे परस खात्रीन आमी भुमीक दिवचें पडटलें कारण ताका लागून हें नाटक तयार जालें तुमी आतां जवळ जवळ फाटलीं 2.5 दशकां व्यावसायीक रंगभुंयेचेर आसात आयज सुची आसात किंवा राजदीप आसात एक ब्रँड जाला आनीक हांव जाणा कांय गांवांनी म्हाका एक उगडास जाता की नाटक जाय आशिल्लें गांवांत आनीक तांणी तुवें ना म्हूण सांगलें तांकां त्या दिसाक शो आसा म्हणून आनीक दुसरें तुजें एक नाटक आशिल्लें तुमी तर फक्त राजदीप नायक प्रस्तूत कला चेतना निर्मीत सो ताणें सांगलें आमकां राजदीप नायक प्रस्तूत म्हणून तितलें लेबल सुद्दां उरलें पुरो पूण आमकां गांवांक आमचें नाटक जाय तुजें सो कशी ही तुमकां जी आवड आसा नाटका बद्दलची ती कशी तयार जाली भुरगेपणांत दोगांयकी कशी आसा पळय राजदीप नायक नांव हें करपा फाटीं हांव जेन्ना स्टेजीर चडटा पळय हांव बाकीचें सगळें विसरता कारण ती 2 वरां लोक आमकां पळोवपाक आयिल्ले आसता गजाली आमच्यो दुख्खां बाकीच्यो आमच्यो झगड्यो बिगड्यो सगळ्यो आमी घरा दवरता आनी ती 2 वरां जर तूं प्रामाणीकपणान दिवची आनी फाटल्या सातत्यान 25 वर्सां दिता म्हणून ते राजदीपाक सोदता सुचिता जेन्नाच्यान मेळ्ळा तेन्नाच्यान आमची एक जोडी जाल्या आनी आमची मिक्सिंग फिक्सिंगा वेळार किंवा मागीर फिरंगी फटासा वेळार आमचे जे कलाकार आसा पळय ते प्रामाणीकपणान नाटक करता म्हणून आयज कला चेतनाक फक्त कला चेतना नांव असल्यार लोक जाता हेच आमी 25 वर्सां आदीं जेन्ना नाटक निकतेंच सुरवात केल्लें तेन्ना आमकां ऑडियन्स आसनाशिल्लो पूण काळ गेलो 1-2 वर्सां 3 वर्सांनी आमकां लोकांक विश्वास बसलो की ह्यांची नाटकां विनोद आसात पूण तातूंत कितें तरी तकलेक म्हणजे पुंडलीक बाब सदीत म्हणटा नाटक जेन्ना पळयता तेन्ना तूं 2 आंगां वयर सरलेलो आसपाक जाय हें आमी सदीत आज मेरेन आमच्या नाटकांनी हें दवरलां म्हणून तुमी म्हणटात हें कोणूय विचारीत जाल्यार आयज जर कला चेतना निर्मीत किंवा राजदीप नायक प्रश्न हें आसत जाल्यार लोक येता कारण एक विश्वास आसा तो विश्वास आमी मेळयला हांव मदींच म्हणजे आडोवपाक सोदता राजदीपाक एक्चुली राजदीपा बद्दल जर उलोवपाचें जालें किंवा राजदीपाचें नांव वेपळा सुचीचें नांव नाटकाच्या हातून इतकें नासत पूण राजदीपाचें आनी कित्याक खातीर जाल्यार राजदीपाच्यान कलेन म्हणा सातत्य आसा प्रामाणीकपणां आसा तो जेन्ना स्टेजीचेर वता न्ही तो सगळें विसरता म्हणजे तो देहभान विसरता तो खाण जेवण विसरता तो म्हणजे तो वता आनी पयलीं बाबा लोकांक सावंड पावतलो काय ना किंवा तें नाटक तो रातभर न्हिदना एकदां कमिटमेंट जो म्हणटात पळय न्ही तो कितें तो ताजे कडच्यान शिकचो आनी त्या कमिटमेंटा खातीर आनी तो जें करता तातूंत प्रामाणीक आसा म्हणून तो आयज मेरेन कारण बाकीचे खूब जाणां आयले आनी खूब जाण राजदीप जावपाक सोदतात म्हाका ताका क्रेडीट दिवपाचें ना राजदीप तुवें मिक्सिंग फिक्सिंग नाटकाचो उल्लेख केलो तुमचे दोगांचें पयलीं नाटक तें बरोबर ना एनीवेज म्हाका जो प्रश्न विचारपाचो आसा तें तुमचे दोगांचें मिक्सिंग आनी मागीर फिक्सिंग कशें जालें काय मिक्सिंग फिक्सिंग हाजी हंस थिएटराची हें आशिल्लें वर्कशॉप आशिल्लें तातूंत म्हाका कशें आसा नाटक जरी आमी करता खुबशे कलाकार कशे आसा नाटक करपाक सोदता पूण ताका बेस कांयच शिकपाची ना पूण म्हाजें प्रामाणीक मत जर तबलजी शास्त्र शिकता
पेटीवालो शास्त्र शिकता जाल्यार प्रत्येक कलाकाराक निदान बेजीक तरी शास्त्र करपाक जाय आनी हे जे क्रेडीट हांव विजय कुमाराक दिता. विजय कुमार नायक ताज्या अंडर म्हणजे दोगांय आमी ताज्या अंडर ट्रेन जाल्या आनी एका थंयच मिक्सिंग जाल्लें आनी मागीर थंयच फिक्सिंग जालें. ना तशें जाल्यार हांव सांगता की हाणें म्हाका पयलीं सांगलें की नाटका खातीर यो म्हणून. ओके, हांवें नाटकान काम करपाक मेळटलें आनी प्रोफेशनल वेवसायीक नाटक म्हणून पयलोच अनुभव आशिल्लो, सो हांवें घेवपाचो ठरयलो हो अनुभव. त्या वेळाचेर घरच्यान मातशी हें चालू आशिल्ली पूण तरी बंडखोरी करून गेलें. पूण मागीर तो मोठो हुशार प्रोफेशनल न्ही कितें जालें तरी नाटकी हेका जर अडकयलें जाल्यार कायमचें मेळटलें. सो अडकयलें आनी हांवूय अडकलें. व्यावसायिक नाटकाचो उल्लेख सुचेतूय केलो की सुरवातेक ह्या हातूंतल्यान म्हणजे हौशी हातूंतल्यान ह्या व्यावसायीक रंगभुंये कडेन येवपाचें कशें येवं जालें? कारण तुमी जेन्ना आयिल्ली व्यावसायीक रंगभुंयेचेर तेन्ना तशें कोंकणी नाटक व्यावसायीक नाशिल्लें ना. सो तेन्ना कित्याक 98 राजदीपान सुरू केल्या. 2000 हांवें राजदीपाच्या ग्रुपान एंट्री घेतल्या. सो त्या वेळाचेर म्हाका म्हणजे नाटकाची आवड म्हणून हांव आयिल्लें सुरवातीक, कारण हौसान बालनाट्य करताले, ताच्या उपरांत स्पर्धेन थोडी नाटकां केली आनी मागीर जेन्ना राजदीप, कारण नाटकाचे इतले पिशे आशिल्ले तातूंत भितर डेली नाटक करपाक मेळटलें हे एक तकलेर भूत चडिल्लें. सो घरा कडेन कन्विन्स केलें, राजदीपाच्या ग्रुपान आयलें. पूण मागीर हौशी नाटक म्हणजे कितें, म्हणजे जे आमी पळय निम्न वेवसायीक म्हणटा तें नाटक म्हणजे कितें तें कळ्ळें. कारण जेन्ना म्हाजो काळ आशिल्लो न्ही, खूब डिफिकल्ट काळ आशिल्लो. त्या वेळाचेर नटी म्हणून ताका वेगळ्या नजरेन पळोवप. पूण न्ही म्हजी एक सडयतोड स्वभाव आशिल्ल्या कारणान हांव तांकां न्ही वचून सांगतालें, बाबा जसो तुमी पळय म्हणजे जेंट्साक रिस्पेक्ट दिता तसो ताका लेडिसाक दिया. कारण आमी कोणाल्या फॅमिलींतल्यान आयल्या आनी रिस्पेक्टान आयल्या हांगा कला सादर करपाक. पूण गजाल अशी जाताली, म्हणजे नटी म्हणप, नटी शब्द वायट न्ही पूण ह्या शब्दान टोनान नटी म्हणून आयला. पूण जालें कितें की खूब वर्सां ह्या क्षेत्रान आशिल्ल्यान दुसऱ्या वर्सा थंय रिस्पेक्ट मेळपाक लागलो. तिसऱ्या वर्सा तो रिस्पेक्ट आनी वाडलो. चौथ्या वर्सा पळोवपाची नजर बदलली. सो हो काळ गेल्या उपरांत मागीर ग्रुपान आनी राजदीपान म्हणजे वेगवेगळे एकूच पयलीं आमी ग्रूप घेवन आशिल्ले, पूण मागीर कितलेशे कलाचे 5 ग्रूप आसा. सो तातूंत 5 कलाकार, पूण तांकां तितलो त्रास जावना. पूण जो त्रास म्हाका जाल्लो, पूण त्या त्रासाक हांवें तोंड दिवपाचें ठरयलें आनी एक बरो एग्जाम्पल सेट. आनी खूब फावटी कशें जाला ऑर्केस्ट्रा पळोवपी ऑडियन्स आसा पळय तो नाटकाक बी येता आनी असो शेवणी मारप किंवा डिस्टर्ब करप आसा. सो आमी सडेतोड विचारना थंय. आमी कोणाक कोण मारतले बिरतले अशें भयान न्हू, बाबा तुजें कितें प्रॉब्लम जालो अशें विचारलां. आनी त्या वर्साच्यान थंय डिस्टर्ब करपी त्या वर्साच्यान ऑर्गनायझर तांकां चिमटे काडून किंवा थापट मारून कुशीक काडला. आतां तो काळ टोटल बदलला. आतां येवपी लोकूय, कारण पयलीं तो ऑर्केस्ट्राचो तकलेनूच घेवन येताले किंवा नाटकान ते नाचतले आनी कितें करतले तांकां फक्त आमी केरावपाक येतले म्हणून. पूण ना, आतां काळ खूब बदलला. राजदीप, आमी कोंकणी नाटक जर म्हणलें जाल्यार कोंकणी नाटक आनी कोंकणी तियात्र हे दोन्ही गजाली पॅरलल वतात मुखार. कोंकणी तियात्राचो जेन्ना आमी उल्लेख करता तेन्ना प्रातिनिधीक स्वरुपान आमी जर 2 नांवां काडलीं जाल्यार एक प्रिन्स जॅकब आनी दुसरो आमचो जॉन डिसिल्वा. आनी आमी कोंकणी नाटकात जर विचार केलो मेल कॅरेक्टर बेजिकली जाल्यार इट इज राजदीप नायक. तुवें ह्या दोगांय बरोबर काम केलां फिल्मांनी बेजिकली. सो तो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? ना, जॉना बरोबर हांवें चड म्हणजे 2 फिल्मां केल्या आनी जॉन इतलो डावन टू अर्थ आसा की पयलेच फावट हांव जेन्ना ताका होम स्वीट होमाच्या सेटार मेळ्ळो, जॉन डिसिल्वाचें नांव आयकल्लें. तो कितें आसतलो कांय खबर नाशिल्लें. पूण जॉन इतलो प्रामाणीक आनी डावन टू अर्थ आसा की ताज्या वांगडा हें करप वेगळें. आनी ताजी आनी म्हाजी कॅमिस्ट्री बरी जुळयली. सो हाणें तुजो स्वप्नील शेटकारान जे कॅरेक्टरायजेशन आशिल्लें पळय ती म्हणजे योग्य आशिल्ली आनी ती कॅमिस्ट्री बरी जुळयली. दुसरो प्रिन्स जॅकब बाबूय म्हाज्या हितूर तियात्रान आमी केन्ना काम करना, फर्स्ट टायम आमी फिल्मांनी मेळ्ळा. पुणून दोगूच सपोर्टीव आसा. म्हणजे तुका इजी हें करता, म्हणजे तुका नर्वस फील जायना तांच्या बरोबर काम करतना. सो खूब बरो अनुभव ते दोगांय बरोबर. सुची, हाजी कला चेतनाची नाटकां आसा सुरवातेक म्हाका दिसता चडशीं पुंडलीक बाबान बरयली. तुका नाटक कित्याक बरोवचें अशें दिसलें? तुजी म्हाका दिसता 5 नाटकां पुस्तकाच्या रुपांत आयल्यात. ना, टोटल 7 नाटकां पुस्तकाच्या रुपांत. आनी आतां हें नवें नाटक आनी 2 नाटकां, म्हणजे एक फॅमिली एक्सप्रेस म्हणून आसा आनी हें एक नाटक, अशी 2 नाटकां 10 जाली वाटतं. सो लेखन करचें अशें कित्याक दिसलें? लेखन करचें एक्चुली खतखत पयलीं पासून भितर आशिल्लो. केन्नाय म्हणजे सुनापरांतांतल्यान बरोवप आसतालें. म्हणजे म्हाजो जर हांव प्रवास सांगशी जाल्यार पयलीं हौसान आशिल्लें. हौसान आमकां खुबशीं इम्प्रुवायजेशनां आसतालीं. त्या इम्प्रुवायजेशनाचो म्हजो लेखनान म्हाका भर पडली. सुनापरांतान आशिल्लें त्या वेळाचेर कोंकणी बरोवप कशी आनी कॉम्पॅक्ट बरोवप कशी
हें मेळ्ळें. रेडिओ मिर्ची नासतना रेडिओ मिर्चींतल्यान कमी शब्दान कशें उलोवप. सो हो सगळो एक्सपिरियन्स घेवन राजदीपाची जेन्ना नाटकां आशिल्लीं तो लोकांची नाळ जुळिल्ली बाबा लोकांक कितें आवडटा. सो हांव लेखक टॅक्निकल म्हणपाक हरकत ना, कारण टॅक्निकल बाजू हांवें पळयली की लोक खंय हालपाक शकता, खंय हांसपाक शकता आनी खंय बोर जावपाक शकता तो. सो ह्यो घेवन हांवें म्हजो पयलो प्रयत्न केल्लो तो शॉर्टकट नाटक. आनी मनान जो म्हणजे प्रत्येक जर नाटक पळयलें जाल्यार म्हजेच स्वताचो एक्सपिरियन्स हांवें भितर घालपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे पप्पा म्हजें एक नाटक आसा. तें नाटक तर म्हणजे बापूय जर डॉमिनेटींग आसलो आनी बापूय जर कांय करपाक दिना जालो जाल्यार भुरग्याची आनी आवयची कितें गत जावपाक शकता ही. सो म्हाज्या स्वताचे एक्सपिरियन्स हांवें नाटकांतल्यान मांडला. म्हजो पयलो प्रयत्न आशिल्लो त्या वेळाचेर हांवें राजदीपाक स्क्रिप्ट दिली आनी सांगली तुवें करपाक जाय म्हणून, कांयच कंपल्शन ना, फक्त वाच. ताका आवडली, ताणें केली. आमचे चार्ली चॅपलिन हाका विनोदी नट म्हणून वळखतात, पण चार्ली चॅपलिनाचे विनोदी नटा फाटली जी एक हें आसा वळख आसा ती ताजे प्रत्येक फिल्मांतल्यान एक गंभीर कितें तरी मॅसेज दिवप ही आसा. आनीक तेंच कोंकणी भितर जर कोणें केलां जाल्यार कला चेतना आसत, सुची आसत, राजदीप आसत. आनी राजदीप तुजे विनोदी भुमिकेंतल्यान एक गंभीर तूं संदेश दिता निमाणे कडेन. आनी हें जें नाटक आतां नवें तुजें आयलां माचयेचेर काणी नव्या युगाची, तातूंत भितरय तोच हें तुमी फुडें व्हेल्या तीच परंपरा. एखादो डायलॉग ह्या वेळाचेर आमच्या आयकुपाक आवडटलो? हय, ह्याच नाटकांतलो तो जेन्ना हेका बापूय म्हाका मारता त्या देवळार सांगता तो गंभीर आसा. हे आमचे शिक्षण पद्दतीचेर आसा. हिटू अरे कित्याक हांव जर म्युजिशियन जावपाक सोदता जाल्यार कित्याक रे आमचेर तो हिस्ट्री जॉग्रफी हाडून तकलेर मारता. तो हुमायूं केन्ना जल्माक येयल्लो, ताणें कितें केलें, तो केन्ना मेल्लो हें आमकां कित्याक रे. जायत आमकां डेटी जाल्यार गुगलाचेर मारल्यार सगळें मेळटा. तरी आसतना स्कुलां आमकां तेंचे डेटी पाठ करपाक लायता आनी फक्त डेटी पाठ करपाक लायना जाल्यार एग्जामीक बरोवपाक लायता. अरे जर हांव म्युजिशियन जाता जाल्यार ह्यो इतिहास आमचे तकलेर कित्याक मारता. सुंदर सुंदर. परत एक फावट हांव रिपीट करता की दर एका पालकान पळोवंकच जाय आनी आपल्या भुरग्यांक, कारण आवय आनी बापूय जावप आनी पालक जावप ह्यो दोन वेगळे वेगळे गजाली अशें आमी सदांच मानत आयले. आनी म्हणून जेन्ना आपल्या भुरग्याक ल्हानाचे व्हड करता तेन्ना बालमानसशास्त्र म्हणून कितें तरी आसता, बाल शिक्षण म्हणून कितें तरी आसता. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली सुचीन आपल्या नाटकांतल्यान सुंदर तरेन मांडिल्ल्यो आसात. सुची तुवें RJ म्हणूनय काम केलां आनीक अभिनेते म्हणूनय काम केलां. दोनी हातूंतलो फरक आनी दोनी हातूंतलें साम्य आनी तातूंतल्यान तुवें कशें एन्जॉय केलें किंवा करता? RJ आणि ओके, जेन्ना तूं अभिनेता आसता तेन्ना तूं लायव्ह करता लोकांच्या उजेर. RJ तुका पिक्चर तयार करचें पडटा. म्हणजे आमचें कशें जातालें सदांच एक इमॅजिनरी कॅरेक्टर स्वता दोळ्या मुखार दवरप आनी ताजे कडेन उलोवप आशिल्लें. कारण रेडिओ हो पॅसिव्ह माध्यम म्हणटात आनी तो एका मनशा कडेन उलयता, कारण आमी कोण तरी कानान घालून उलयता. एक्टिंगेन तुका सगळेंच समजून, आनी खास करून न्ही जी वेवसायीक नाटकां आसा ताजी सुत्रां सगळ्यांकूच जमता अशी ना. म्हणजे ताजो जो कॅमिस्ट्री आसा ती सगळ्यांक जमता अशी ना. ती खूब डिफिकल्ट आसता, कारण केन्नाय लोक काल्या जात्रांनी स्पेशली इतलो बोवाळ चालू आसता तेन्ना तुका चड उतार करपाक कळपाक जाय. केन्ना लावड जावप आनी केन्ना कमी जावप हें जेन्ना तुका कळटा तेन्ना थंय तूं कलाकार सक्सेसफूल जावपाक शकता. आनी राजदीपाच्या नाटकान आयल्या उपरांत फाटलीं 23 वर्सां हांव त्याच्या ग्रुपान आसा, 25 वर्सां कला चेतनाक जाल्या, पूण त्या ग्रुपान आयल्या उपरांत ह्यो गजाली शिकपाक मेळ्ळ्यो. आनी आतां म्हाका दिसता की आतां हांव ह्यो सगळ्यो गजाली जाणून घेवन नाटक करपाक शकता. म्हणजे कसो आसा, आमी स्टेज लायता पळय काल्याक तेन्ना फाटल्यान गडगडो आसता, कडा 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 लाय. सो त्या गडगड्याचो आवाज जर कमी करतो जाल्यार तुका तुजो आवाज वाडोवचो पडटा. आनी अशें म्हणजे मिक्सिंगाच्या वेळार अक्षरशा आमकां गाळी घालपी पटकार आनी हें पळयल्या. कारण पटक कोण ना, गडगड्याक कोण ना, पूण लोक सगळे नाटकाक बसल्या. अशे तरेचो आमी अक्षर गाळी घातल्या आनी ते आमी जैत म्हणटा. राजदीप, इन फ्युचर रंगमाचे वयलें नाटक काय राजकीय हाजे वयलें नाटक? आपका क्या कहना है? पळय थोड्यो गजाली कश्यो आसात, थोड्यो काळ तुका कितें तरी करता ते काळा प्रमाण थोडो वागचो पडटा. सो पुणून नाटक सोडून हांव जगपाक शकना. म्हणून जर आफ्टर MA हांवें MA केल्या, कोंकणींतल्यान MA केली, MPA केली. म्हाका खंय जाल्यार जॉबूय करूं येतालो, राजकारणांत वयता जाल्यार ह्यान पयलीं वचूं येतालें, पूण हांव राजकारणांत गेलो ना आनी खंय इलेक्शनाक उबो रावलो ना. म्हजें जीव म्हणटा तो नाटक. नाटकान म्हाका व्हडलो केला, नाटकान म्हाका वळख दिल्या, कोंकणीन म्हाका वळख दिल्या, तें सोडून आनी कांय ना.
सुची तुम्ही कितलीशीच नाटकां बरोबर केली, कितलेशाच नाटकांचे कितलेशेच प्रयोग बरोबर केले, आनीक घरांत जो नाट्य प्रयोग चलता ताजे विशीं कशें, म्हणजे एकामेकां बद्दलचो विश्वास, एकामेका बद्दलचो मत्सर, एकामेका बद्दलचे सगळे घरांतले, म्हणजे त्या रंगभुंयेचेर, घरच्या रंगभुंयेचेर कशें कितें? घरच्या नाटकान खूब डिसिप्लिन्ड मनीस म्हणून ताका वळखता, पूण घरान सगळ्यात बेशिस्तीचो मनीस आसा तो, आणि ताका सांबाळटना खूब त्रास पडटात, कारण ताका भूमिक सांबाळप सोंपें काय राजदीपाक सांबाळप सोंपें? भूमिक सांबाळप सोंपें, पूण राजदीपाक कंट्रोल करप खूब डिफिकल्ट जाता आनी भयानक जाता, कित्याक हो मोबायल जो आयला पळय न्ही, ह्या मोबायलान तो असो भितर घुस्पल्लो आसता न्ही की ताका एकदां खंयचीच गजाल याद उरना. आरे ते भूमिक बरय म्हणून सांगलेलें सुद्दां ताका याद उरना, म्हणटा तो आनी मागीर विसरता. पूण आनी कशें आसा, खूब फावटी अशें जाता की दोगांय एकाच फिल्डांतलीं आशिल्ल्यान खूब फावटी म्हणजे केन्ना जर परीक्षक म्हणून आपयले किंवा कितें आसलें, राजदीपाक पयलीं याद करता, पूण म्हजो परिणाम असो जाता की ना तो आसा मरे, मागीर ताका डावल्या म्हणून अशें खूब फावटी, आनी ताका फ्रस्ट्रेशन येवपाक लागता. हातून आमचे रंगमाचेर केन्ना केन्ना मातशे क्लॅशीस जाता. ताजे कडेन क्लॅशीस जायना, ते एक हांव म्हणटा की ते विचारांचे किंवा माझे स्वताचे दुःख ताजे कडेन मांडपाचें आसता की बाबा आमी दोगांनी करियर बरोबर सुरू केला, बरें तूं तुज्या फिल्डान आसा, हांव म्हज्या फिल्डान आसा, ना तुजें श्रेय हांव घेना जाल्यार म्हाका मेळपी क्रेडीट खुबशे फावटी ते तुज्या मदीं मर्ज जावन वता. जाल्यार इनफॅक्ट आमकांय कळपाक जाय तें की बाबा सुची हॅज हर ओन आयडेंटिटी, शी इज अ डिफरंट पर्सनॅलिटी, ती राजदीपाची घरकान्न न्ही. इवन म्हणजे तुमकां एकादली ही गजाल खूब म्हणजे फनी दिसत, पूण जालें कितें, खुबश्या फावटी कोणी इन्विटेशन घेवन येता आमच्याच फ्रेंडांतली, राजदीप अँड फॅमिली म्हणटा. सो राजदीप नायक अँड फॅमिली म्हणलें की हांव सांगता की तशें जाल्यार राजदीपाच्या आवय बापायक धाडटा आनी राजदीपाक धाडटा, कारण हांवूय आसा न्ही. राजदीप सुचिता म्हणलें म्हणून कांय बिगडना न्ही भितर, पूण तुमी राजदीप अँड फॅमिली म्हणजे लग्न जालें म्हणजे बायल सोमकी घोवा मदीं मर्ज जाली, तिका स्वताची आयडेंटिटीच उरना, ही गजाल चुकीचीशी दिसता. मे बी हांव चुकत, हांव रॉंगूय आसत, पूण म्हाजें मत की तुमी जर म्हाका स्वताक इन्विटेशन दिलें जाल्यार हांव येता. समजा जर तुमी ताजे बरोबर म्हाका ममो म्हण म्हणटा जाल्यार हांव म्हणचें ना. नाटकां घरां भितर तुमी घोव बायलेचो रोल करतात. हें जें नवें नाटक येता तातूंत तूं अक्षरशः राजदीपाची आजी जाल्या. एखादो डायलॉग आमकां म्हणून दाखोवशी. हय, ट्युशन ट्युशन ट्युशन. अगो आमच्या तेंपार खंय गो आशिल्ली ही ट्युशनां, तरीकूय आमी शिकलींच मगो. आमच्या भारताचे पयले शिक्षक म्हणून जाका वळखतात ते गौतम बुद्ध खंय गेल्ले ट्युशनाक. स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टागोर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सावित्रीबाई फुले ही खंय वताली गो ट्युशनाक. आमचे संविधान बरयल्ले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी केन्ना घेतिल्लें ट्युशन? तांणी ट्युशन घेवना तरीकूय ते शिकले. फक्त शिकुना जाल्यार शिकून इतिहास घडयलो. जर तांकां ट्युशनाची गरज पडुना जाल्यार आतांच्या भुरग्यांक ट्युशनाची गरज कित्याकूच पडटा काय म्हणटा हांव. सुंदर. आनी खंयच दिसना की तूं आमनी नाटक पळयता आसतना की तुजें वय म्हणजे एक वेगळी एज आनी तूं जाणट्याचो रोल करता. खूबच सुंदर प्रभावी नाटक सादर जालां एकूणच. राजदीप, आमी वेवसायीक नाटकाचे बद्दल जेन्ना उलयतात तेन्ना नवीन जे भुरगे वेवसायीक नाटकां भितर येवपाक सोदतात तांकां तूं कितें सांगपाक सोदशीं? इतलेंच सांगता की खूब जाण कशें आसा, एक गाडो घातलो, गाडो बरो चल्लो की रोखडोच दुसऱ्याक आपलो कोण तरी गाडो घालपाक लागता की त्या गाड्या दवरलेलो मनीस दुसरो गाडो घालपाक सोदता. अशेंच नाटकाच्या बाबतींत जालां की नाटक कशें आसा, रातचे शोज मेळटा, पयशे मेळटा, पूण खुबशे जाण नाटकाची बेजूच शिकून घेयना. आनी मागीर खूब फावटी अशें जाता की कोंकणी नाटकां मरे कितेंय चलता. थोडीं जे आमी नाटकां पळयता जाल्यार त्या स्क्रिप्टींग जमना, एक तर आमकां स्क्रिप्टी मेळना, पूण स्क्रिप्टी बरोवपी जे आहा पळय तो कांय शिकोनूय घेयना. डायरेक्टर ती वाचता काय खबर ना, आनी अशे तरेची नाटकां करता पळय ती मागीर ती अळमी जाता. ती एक वर्स येता आनी दुसऱ्या वर्सा मागीर ती पालवता, कारण कोण नाटकां करना. सो तरणाट्यांक इतलें सांगता की हातूंत करियर खूब बरें आसा. तूं जर नाटक बरें घेवन अशें नाटक शिकशी तुका 5 वर्सां 10 वर्सां कला अकादमीन वचून शिक म्हणना, पूण बेजीक तरी म्हणजे आमी जशे शिबिरांतल्यान शिकले, हे बेजीक जरी शिकले न्ही जाल्यार तुका नाटकान कितें करप, कितें करप हाज्या परस कितें न करप हें पयलीं शिकपाक जाय. खुबशे कितें करपाक जायना ते नाटकान येवन करता आनी मागीर एकंदर नाटकाचो मागीर दर्जो देंवयता आनी तातूंत मागीर आमी सगळे कोंकणी नाटकां पळय सगळे सफर जाता. म्हणून मागीर प्रत्येक फावटी जेन्ना आमचेर आरोप जाता तेन्ना राजदीपूच उबो रावचो पडटा.
सुची घरां भितर सगळे म्हणजे बायल म्हणून जबाबदारी सांबाळून आवय म्हणून जबाबदारी सांबाळून आनी नाटक नाट्य लेखन नाट्य अभिनय नाट्य निर्मिती हे कशें कितें शक्य करता तूं ज्या कामान तुमकां आवड आसा न्ही तें काम काम कशें दिसना हातून हांव सदांच बिलीव करता सो बॅलन्स मनीस बॅलन्स आसपाक जाय हांव स्वता बॅलन्स करपाचो प्रयत्न करता पूण तो बॅलन्स वेवस्थीत जाता काय ना ते राजदीप सांगपाक शकतलो एखादलो पूण हय म्हणजे आवडीन करता हांव मेन म्हणजे स्वताक झोकून दिवन करता 100% झोकून दिवपाचो प्रयत्न करता इनफॅक्ट हांव पयर तुमच्या नाटकाक आयिल्लो आनी खरें म्हणल्यार नाटक पळयतकीर म्हाका दिसलें ह्या शोक राजदीपाक आपोवचो तूं म्हज्या लिस्टांक नाशिल्लें इनफॅक्ट आनी कोण तरी आशिल्ले तूं गॅस करपाक शकता कोण आसतलें म्हणून एक बायल मनीस आशिल्ली कोण तरी ताजे बरोबर आपोवपाक सोदतालो वासंतीक आपोवपाक सोदतालो पण म्हाका तें आख्ख्या सभाघरा भितर खंयच दिसलें ना आनी म्हणून तुका चान्स पडलो ह्या शोक राजदीप म्हाका आमच्या ह्या शोंतल्यान वासंतीक एक फोन कर आनीक वासंतीचो शीण काड ताका सांग अनंत अग्नी आयिल्लो नारायण देसाय आयिल्लो डायरेक्टर एज्युकेशन आयिल्लो नाटक पळोवपाक आनी तूं कित्याक आयलो ना काय म्हणून आनी ताका सांग फुडले शोक येवपा खातीर आनीक फुडले तूं जाणा हॅलो वासंती कितें गो तो अग्नी बाई म्हाका शीण काडटा जाणा मुगो आनी कितें तर फोण्या रवीन राजू कला मंदिरान तुका सगळ्या सोद्या तूं मेळोना डायरेक्टर येयलो शेली जिंगडे सर येयलो मागीर नारायण देसाय दोतोर नारायण देसाय येयलो सगळे तुका विचारता बाबाक बी घेवन यो मुगो येयले तो पंच सरपंच जाला म्हणून घरान न्हिदलो पळय एक काम कर तें चुकल्यार तुका 21 तारखेक मुगो सांखळेच्या रवीन भवनान आसा हय काणी नव्या युगाची 22 तारखेक मडगांवां आहा आनी 30 तारखेक मुगो रवीन भवन कुर्चाडे आहा हय काणी नव्या युगाची यो आं न्ही म्हाका अग्निबाईक सांगपाक जाय तो शीण काडटा म्हणून हय हय तुका नंबर धाडटा तेच कडेन उलय मागीर तूं बरें 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 बाय केन्ना केन्नाय नसाय जाता वासंतीची एक्चुअली नसाय जायना उलट बरें दिसता तितलो टायम तरी फ्री उरता ना पूण तो कॉन्सेप्टूच ताजो एक्चुली म्हाजे कितल्यो स्क्रिप्टी आसा पळय ते फायनल तें करता आनी 10-15 रेकॉर्डिंगां ते रिजेक्ट करता आनी ते फायनल करतकीर ती पब्लीश जाता शो सोंपोवचे पयलीं दोगांयच्या मनांतले संकल्प आमी जाणून घेवया आनी मागीर ह्या शोचो समारोप करया कितें हें आसा संकल्प मुखार फुडाराचे फुडाराचे संकल्प म्हणल्यार एक म्हणजे कलाकार म्हणून मुखार वचपाकूच जाय पण एक लेखक म्हणूनय मुखार वचपाची खूब इच्छा आसा आनी अशें दिसता की म्हाका आतां लोकांनी लेखकूय म्हणून वळख दिवची हो एक प्रामाणीक मनांतल्यान हें आसा फुडें झेप खूब घेवपाची आसा पूण पांय जमनीर दवरपाचें आसा राजदीप हांव सुरवातेक एक हे उल्लेख करपाचो विसरिल्लो म्हणजे चुकिल्लो कोंकणी भाशा मंडळाचो ह्या वर्साक तुका आदर्श युवा कार्यकर्तो पुरस्कार मेळिल्लो ताचे खातीर परबी यस तुजे संकल्प म्हणजे कसो आसा ह्या वर्सा खरें म्हटल्यार म्हाका बालनाट्य करपाक जाय आशिल्लें म्हाका खूब फावटी दिसता की आमचे कडेन कोंकणीन बालनाट्य ना बालनाट्य चळवळ उबी जावपाक जाय म्हणून म्हणजे जे कमर्शियल हे करतात नवी पिळगी जर तयार जातली जाल्यार तांच्या पर्यंत तें पावपाक जाय सो ह्या वर्सा एक्चुली ते करपाचें आशिल्लें पूण तें बालनाट्य जालें ना म्हणजे बालनाट्याचें नाटक जालें म्हणून नवें बालनाट्याच्या रुपान कारण नवी जर पिढी आमकां उबी करता जाल्यार बालनाट्यातल्यानूय येवपाक जाय आनी हातूंत सगळ्या कोंकणी मनशांचो तुमचो सगळ्यांचो आदार जाय पडटलो नवो संकल्प म्हजो बालनाट्याचो आसा खूब बरी भासाभास जाली जाणून घेतले नाटकाचे बद्दल तुमच्या एकूणच वाटचालीचे बद्दल तुमी आमच्या शोक आयली मुद्दाम आयज सांजेक तुमकां शो आसा तरी आसतना तुमी वेळ काडून आयली राजदीप सुची तुमकां दोगांयकी चड आनीक चड देव बरें करूं आनी फुडारा खातीर शुभेच्छा सगळ्यांक देव बरें करूं देव बरें करूं धन्यवाद